बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आयच्या मिसाची ते सवा हांव वाचून सांगता. जल्म दिवसाच्या रानकरची डार्विन मेल्सन कार्डोजा कारकोळ, मारिया सेसिलिया डिसोजा रेंजल मियार, सेंट फिफ्थ बर्थडे मार्सेलिन मेनेजर्स मीरा रोड, जॉसलिन डिसोजा सरी पडलतां. जल्मदिवसाच्या रानकरचलांक आमी बरो जल्मदिवस मागता. देवाची विसनार आशिर्वादांचेर आमी मागता. वर्गांत आमकां विचारला विना रोड्रिगस अर्गामीस, दुल्सिन डिसोजा मुदरंगडी, रीना प्रकाश निड्डोडी, रॉबर्ट डिसोजा तोडंबिल. जेजूच्या काकुळतीक डिवायन मर्सी दैवी काकुळतीच्या मानाक आशेर सॅम्युएल उर्वा, वियोन डिसोजा पियूस नगर, रोनाल्ड आणि मीना पक्षिकेरे, वॉल्टर सिक्वेरा मरियमायच्या मनाक गर्डाडी तावन, क्लॅरन्स आणि क्लरिसा क्रास्ता पुत्तूर तावन, बौतीस डिसोजा किनिगोळी, कार्मेन सिक्वेरा किनिगोळी, आयडा डिसिल्वा मरियमायच्या आणि तशेंच जेजूच्या पवित्र काळजाच्या मनाक देरेबायल तावन, आयडा डिसिल्वा देरेबायल तावन. तांचे सवय आमकां मेळिल्ल्या उपकारां खातीर देवाक आमी अर्गां दिवया. प्रत्येक त्या सवा बऱ्या भलायके खातीर रुफीन लोबो बोंदेल, बऱ्या भलायके खातीर क्रिस कॅल्विन कॉर्डा उडुपी, बऱ्या भलायके खातीर मेरी सेलिन डिसोजा त्याच्या विशयी गरजां खातीर आनी भलायके खातीर आमी मागता. प्रत्येक त्या साव कोर्टाची केस बरी तांच्या पक्षेन जावचे खातीर फेवरेबल ऑर्डर्स रॉनी बँगलोरतान, बऱ्या भलायके खातीर मायकल लुईस सांतेकाटे तावन. जेसुवे आमच्यो गरजो आनी त्या सवा सुमयाच्या ह्या बलिदानान आमी भेटोवन दिवया. देवादीन जाल्ल्यान सोमे उडास करता. देवादीन वलेरियन हेनरी पिंटो कुडुबू, विक्टर लोबो येयाडी, इमॅन्युएल मोंतीन रोड्रिगस बायंदूर, लिगोरी मेंडोन्सा कुर्ला, फ्रांसिस डिसोजा मदरंगडी, लिगोरी लुईस पक्षिगेरे, रोजी गुडिनो सुरतकल. देवादीन जो आणि आयरीन सल्डाना बँगलोर कुटुंबान सरलेल्यां खातीर चार्ल्स कस्तेलिनो उडुपी तावन. देवादीन जुलियाना आणि आल्बर्ट कस्तेलिनो उडुपी कुटुंबान सरलेल्या संध्या बसोत आयडा डिसिल्वा देरेबायल तावन. देवादीन मनोज आणि जेसुदास पडुबिद्री तावन. देवादीन लिल्ली फ्लॉसी आणि आयरीन पडुबिद्री तावन कुटुंबान सरलेल्या संध्या बसोत मिस द ऑलिव्हर सल्डाना एरमाळ कुटुंबान सरलेल्या संध्या बसोत हेलेन डिसोजा एरमाळ. तशेंच कुटुंबान सरलेल्या सुमे संध्या बसोत डेनिस कार्डोजा कारकोळ तावन. देवादीन जाल्ल्यान सो उडास आमी काडया. तांकां ससान विशय मागया. ससनाचो विशय उदी तांकां येसम्या निरंतर प्रकाश तांचेर पळोवन दी. समाधानान ते विशय घेवन दी. आमेन. सोनियम वंदन तुका धनियम सर्गा पृथ्वेच्या रचणारा, काकुळ तुझी दाखय जीवी तुझे लाभय देवा आमच्या काकुळ दारा. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या स्वामी जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवय आसो. तुमचे सवय आसो. साध्या काळाचो 25वो आयतार देवाची काकुळत आपणायिल्ली आमी, देवाचो मोग अनुभव केल्ली आमी. तो मोग ती काकुळत उदारपणी एकामेकाक वांटून घेवंक आमकां आपोवणें दिता. आमच्या कुटुंबांत आमच्या समाजांत आमी जियेत आसतना सबार पावटी आमी स्वार्थी जावन जियेल्या. आमी मोसोर म्हणलो तो पाड मनोभाव आमचे थंय दवरन एकामेकाच्या उदरगतेक कारण जावना. आमच्या तंतस्करणाची झडती आमी करया. आमी सुकून पडिल्ल्या वेळा खातीर देवाचें बोगसाणें मागून घेवया आणि म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आणि तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता.
मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पदकां केल्यां हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या पासत बघेवंक सदां संकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करान प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूंक आमची पातकां बगसूंक आमकां ससनाच्या जिविता पावो. Sumia kaklutke Sumia kaklutke Krista kaklutke Krista kaklutke Sumia kaklutke Sumia kaklutke Mahima Deva Mahima Deva Mahima Deva Usarki Ani Shanti Kajayista Sonsari Sarvespara Deva Sargincaraya Sor Podvedar Deva Baba Ami Tuka Namaskar Karta Ami Tuka वास्ता तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वागणता सौम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या सुद्धा सौम्या देवा देवाचे शिळये तू संसाराचे पाप काढता यांची काकूत कर. तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागणे मानून घे त्या पवित्र सांगाती देवा बापाचे महिमे Jesu Krista, eklos to povit, eklos to Ishwar, eklos to Parameshwar. Amen, Amen, Amen. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा पवित्र समर्थीची सगळी नेम तुवें तुझ्या आणि पेल्याच्या मोगाचेर तरायलाय. तुज्यो आज्ञा पाळून ससनाच्या जिविता पावोंक आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे स्वयं पवित्रत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. या प्रवादीच्या पुस्तकांतले वाचप सर्वेस्पोर मेळटा तेन्ना ताका सोदा. तो लागीं आसा तेन्ना ताका उलो मारा. खोटो मनीस आपली वाटो सांडू आनी नश्टो मनीस आपली चिंतना सोडू. सर्वेस्परान ताची दया करचे खातीर तो सर्वेस्पराशी पाटी येवं. आमच्या देवाशी तो येवं कित्याक ताचे कडेन आसा भरपूर बक्षाणे. म्हजी चिंतना तुमची चिंतना न्हय, म्हज्यो वाटो तुमच्यो वाटो न्हय म्हणटा सर्वेस्पर. जितले मळब पृथ्वेतान वयर आसा तितल्यो म्हज्यो वाटो
तुमच्या वाटे वयर आसात आनी म्हजी चिंतना तुमच्या चिंतना वयर. देवाचें उतर हें देवाचे वडुपकार. आपणाक उलो मारतल्या समेस्ता सर्वेस्पोर लागींच आसा. आपणाक उलो मारतल्या समेस्ता सर्वेस्वर लागींच आसा. दिसान दीस सर्वेस्पोरा तुका तीन वाजता सदांकाल तुझ्या नावाची बडवे गाता. सर्वेस्पोर कितलो तो आनी बंदीवंत अगणिताची बडवी कोणाच्यान आटापूंक जाय. आपणाक उलो मारतल्या समेस्ता सर्वेस्वर लागींच आसा. सोमी दयाळ आनी काकुळटदार सोंसणिकायेन आनी प्रिती मोगान भरलोलो. समेस्तान सर्वेस्पोर कितलो बरो सगळे आपले रस्ते थंय कणबोळायेन भरलोलो. आपणाक उलो मारतल्या समेस्ता सर्वेस्वर लागींच आसा. सर्वेस्पोराच्यो वाटो सगळ्योच नीतीवंत सर्व आपल्या करण्यांनी तो दयाळ. आपणाक उलो मारतल्या समेस्ता वय खऱ्या मनान उलो मारतल्या सर्वेस्पोर लागींच आसा. आपणाक उलो मारतल्या समेस्ता सर्वेस्वर लागींच आसा. आपणाक उलो मारतल्या समेस्ता सर्वेस्वर लागींच आसा. सांपावलून फिलिपी घरांक बरयल्या पत्रांतले वाचाप. भावा भयणीनो, जशें आदीं तशें आतांय हे म्हजे सगळ्या कुडी वरवीं ती वांसो वा ती मोरूं क्रिस्ताक महिमा जातली. ही पातळणी म्हाका सदांच आसा. म्हाका वांसचें म्हळ्यार क्रिस्त, मोरचें म्हळ्यार फायदो. तरी पूण हांव जीव आसान जाल्यार कांय इल्लो फळादीक वावर करूंक म्हाका संद्राप जाता जाल्ल्यान खंयचें विचून काडचें म्हणून म्हाका कळना. निजायकी दोनी कुशींनी हांव अडसातां. एक वाटेन हें जीवन सोंपोवंक आनी क्रिस्ता संगता आसूंक हांव आशेतां. आनी हें कित्याक की चड बरें. पूण दुसऱ्या वाटेन हांवें वाचून उरचें तुमच्या हिताक अदीक चड गरजेचें. तुमची जिणी क्रिस्ताच्या सुवार्थेक फावो जाल्ली जावं. देवाचें उतर. देवाचे वडुपकार. Alleluia, 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 Alleluia. तुझ्या पुताची उतरां चितान आयकोंक आमची काळसां उघड सर्वेश्वरा.
Alleluia, 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 Alleluia. सर्व स्पोर तुमचे सोवे असो. तुमचे सवे असो. समातेवा परमाने जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक ही ओपार सांगली. सर्गींचे राज अशें म्हूण येते. एकलो धनी आपल्या धाक्या मोळांत दीस कुलीच्या आळांक एकठांय करूंक म्हणून फांत्यार उठोवन बायसन गेलो. हर एकल्याक दिसाक ₹1 नाना लेखान मजुरी दिता म्हणून निश्चित करून ताणें आपल्या धाका मोळांत तांकां कामाक धाडले. सकाळींच्या 9 वरार तो परत्यान भायर गेलो आनी सांते लागीं रिकामे उबे आसलेले हेर थोडे जण ताणें देखले. तुमी म्हज्या धाका मोळांत कामाक वसा म्हणालो तो, आनी तुमकां फावो ती मजुरी हांव दितलो. आनी ते कामाक गेले. परत्यांनी दनपाराच्या सोडून 12 वरार आनी उपरांत 3 वरार तो भायर गेलो आनी तशेंच केलें. शेकी संजेच्या 5 वरार तो परत्यान भायर गेल्ल्या वेळार सांते लागीं उबे आसलेले आनीकय थोडे जण ताका मेळ्ळे. तुमी सगळो दीस हांगा रिकामे रावून कित्याक वेळ पाड करतात म्हणून ताणें तांकां सवाल केलें. कोणी आमकां कामाक धरूंक ना म्हणून तांणी जाप दिली. तो तांकां म्हणालो, बरें, तुमी म्हज्या धाक्या मोळांत वचून कामाक लागा. सांज जाली आनी मळ्याचो धनी आपल्या मकदमाक म्हणालो, आळांक आपय आनी तांची मजुरी दी. निमानतावन सुरू करून पयल्याक पर्यंत दिवन वच. तवळ 5 वरार कामाक धरलेले मुखार आयले आनी जण एकलो ₹1 नाना लेखार मजुरी घेवन सरलो. उपरांत पयले कामाक धरलेल्यांची सर्ती आयली. आपणाक चड मेळटलें म्हूण तांणी चिंतलें, पूण तांकांय मेळ्ळे जण एकल्याक ₹1 नाणे. तो घेवन धन्याक पुरपुरोवन ते म्हणाले, निमाणे कामाक आयिल्ल्यांनी 1 वरांचें मात्र काम केलां, पूण आमी खरकट्या वतांत पडोवन दिसभर घोळ्ळ्याव. जाल्यारय आमकां दिल्ली तितलीच मजुरी तुवें तांकांय दिली. तवळ धन्यान तांचे मदल्या एकल्याक जाप दिवन म्हळें, आळे इश्टा, तुका हांवें कांय अन्याय करूंक ना. दिसाक ₹1 नाना लेखान मजुरी घेवंक तूं ओपुल्लोय न्ही. आतां घे तुजी मजुरी आनी चल. तुका दिल्लें तितलेंच हांवें निमाणे कामाक धरलेल्यांक दिवची ती म्हजी खुशी. म्हज्या दुडवाचेर म्हाका अधिकार ना कितें? वा म्हजें उदारपण तुज्या दोळ्यांक तोपता? अशें जी कोण निमाणी आसात ती पयलीं जातली आनी जी कोण पयलीं आसात ती निमाणी जातली. देवाचे उतर हे. वाखणी तुका क्रिस्ता. बाप आपयता आपल्या भुरग्यांक, वाट दाखयता आपल्या गोपांत. कंताराची उतरां आमी आयकल्यांत आसूंक पुरो. आवयचे कुशींत आसतनाच हांवें तुका आपयला आनी हांव तुजी वाट तयार करतां आनी तुका म्हज्या मिसावाक हांवें तुका आपयल्लो. म्हणून तो भोव आपुरबायेचो संदेश आयच्या 3 वाचपांनी आमकां पळोवंक मेळटा, आयच्या लितुर्जेंत आमकां पळोवंक मेळटा. देवान आमकां कित्या खातीर आपयल्लें, कित्या खातीर तो आमची राखण करता, कशें तो आमकां सांबाळटा, आमच्या जिविताचो ध्येय कितें, आमचें मिसांव कसलें आनी
तो आमकां जैताच्या वाटेक आपोवन व्हरता आसतना ह्या जिविता पयनांत आमकां देवान राखून दवरलें बेसांव, या आशिर्वाद, या मजुरी, इनाम कसलें म्हणलो संदेश आईच्या वाचपांनी आमकां पळोवंक मेळटा. अनफेअर म्हणलो शब्द आमी आयकला आसूंक पुरो. अनीत, या संवसारांत अन्याय, या संवसारांत स्वार्थ म्हणलो मनोभाव खंडीत जावन आमच्या समाजांत आज तो प्रमुख पात्र घेवन आसा. खंयसर आमी वेतांव ह्या समाजांत जियेत आसतना, जावंक पुरो आमच्या कुटुंबांत, जावंक पुरो आमच्या इगर्जमातेंत, जावंक पुरो आमच्या संवसारांत आमकां पळोवंक मेळचें या दाखोवंक मेळचो एक शब्द अनीत, अनफेअर. आनी आमकां हें मस्त दुखता. नितीवंत मनशांक, आमी स्वताच्या वाटेन समकतल्यांक अनीत म्हणलो शब्द आमकां दोसता, आमकां निराशी करता. आमच्या कुटुंबाचेर नदर घाली म्हणून जाल्यार आमी भुरग्यांक पळयता. भुरगीं आशेतात तो मोग, या भुरगीं वांटून घेवचें तें काण, थंयसर म्हाका चड जाय, म्हाका बरें जाय म्हणलो मनोभाव थंयसर अनीत चलता. या युवा जणांक आमी पळयलें म्हणून जाल्यार तांणी तांच्या जिविता स्पर्ध्यार त्या पयनार आसता आसतना समाजांत म्हाका पेल्याचो मोग जाय, म्हजें नांव दुसऱ्यांनी उल्लेख करी जाय, म्हाका तो पयलो मान दी जाय म्हणलें ती तो एक आस्पद या चिंतप. आमच्या वडिलां थंय पळयलें म्हणून जाल्यार कुटुंबांत आमी देवान आमच्या मालगड्यांनी आमकां दिल्ली ती आस्त, म्हाका बऱ्यांतली बरी आस्त जाय, म्हाका बऱ्यांतलो बरो वांटो जाय म्हणलो तो मनोभाव आमच्या मालगड्यांत आमी पळयलें म्हणून जाल्यार थंयसर आमची मालगडी, आमी केल्लो त्याग, आमी केल्लो सॅक्रिफीस नियाळन आमची भुरगीं आमकां बरें करतात कोण ना म्हणून आश येवन आसचें थंयसर जावची ती अनीत. आनी हें सगळें पळयता आसतना आमी खंयसर आसांव, आमी खंयसर वेतांव, आमी खंयसर पावतल्या म्हणलें एक सवाल आमकांच दोसून आसा. आनी ह्या अनितीच्या संवसारांत देव आमकां विंचता, देव आमकां मागता, देव ताच्या मिसावांक आमकां तयार करता आनी आमकां ताच्या बेसांव दिवन आमी ताच्या मिसावान धरता. आयच्या पयल्या वचपांत आमी आयकलें इसाया प्रवादी इस्रायल परजेक बरवशाचीं उतरां दिता आनी तीं उतरां अशीं म्हळ्यार ते कश्टांत आसल्या त्या बंदड्यांत आसल्या त्या इस्रायल परजेक बरवशाचीं उतरां दिवन म्हणटा, देव तुमच्या सांगाता आसा, देव तुमकां राखोन आसा, येदोळ पर्यंत आसलो आनी आतां तुमी बसयल्ल्या गांवाक, त्या बसयल्ल्या गांवाक वेता आसतना त्या देवाचो उडास दवरा, तो तुमच्या लागींत आसा म्हणलो संदेश. सबारपोटी आमच्या जिविता पयनांत जैत आमचें जाता आसतना, या आमकां जैत मेळटा आसतना, ग्रेस्त गाय आमची जाता आसतना आमी त्या देवाक देवाचो उडास सोडटा आनी आमी संभ्रमाच्या वाटेन वेता. असली घडिता सबारपोटी आमच्या जिवनांत जाल्यांत. आनी तो अनुभव इस्रायल परजेक जाल्लो. इस्रायल परजे थंय तांकां देवाचें नाहजारपण अनुभव जाल्लो, देवान आमकां सांडला म्हणलो मनोभाव जाल्लो. आनी त्या परिस्थितींत इसाया प्रवादी तांकां बरवशाचीं उतरां दिता. आमची चिंतपां देवाची चिंतपां न्हय, आमची योजन, आमच्यो वाटो देवाच्यो वाटो न्हय, देवाची मांडावळ न्हय, देवाची मांडावळ वेगळीच म्हणलो संदेश आमकां तो दाखोवन दिता. आयच्या श्लोकांत आमी आयकल्लीं तीं उतरां, देव दयाळ, देव काकुळदार, देव सस्नीक, देव प्रिती मोगांत भरलेलो, ताचो मोगाचें मिसांव आमकां करूंक आपयता मोगाच्यानो. आनी ह्या मिसावांत आमी खंयच्या रितीन वांटेली जाता, पात्र घेता म्हणलें गरजेचें आनी समजून खाणगेचें. आयच्या दुसऱ्या वाचपांत आमी आयकलें सांत पावलो आपल्या पत्रांत फिलिपिकारांक उल्लेखून सांगता की आमकां दिल्लें तें आपोवणें. आमी जिवंत आसांव तरी, आमी मेल्याव तरी, आमी क्रिस्ताचिंत, आमी देवाचिंत देखून म्हाका
हांवें जिवांत आसा जंय कित्याक म्हळ्यार तो बरोसो देवान म्हाका दिला तें देवाचें उतर परगटूंक म्हाका त्या मिसावाक आपयलां आनी खंडीत जावन हांगा तावन हांव जैत आपणायतां ताचें मिसाव तें जावन आसलें. सा पावलो आनी पेद्रू दोग पवित्र सभेचे मुखेल खांबे एकामेकाची सूख वळखून घेवन एकामेका थंय आसलें उणेपण वळखून घेवन देवान आमकां मिसावाक धाडलां म्हणून ते आपणाचें मिसाव स्विकार करतात आनी कालत्यापणान तांचें मिसाव ते पोंत पावयतात एकामेकाक दुर्सनांत. पेद्रू मासली पागसो जावन आसलो तरी ताका जेजू पवित्र सभेचो मुखेली करता, पयलो मुखेली करता. पाऊल आपणा थंय आसलें उणेपण वळखून काण घेता. ताणें कन्वर्टर जावच्या पयलें या ताची जिणी बदलावण करच्या पयलें तो दुसऱ्यांक क्रिस्तांवांक दग दितलो तरी ह्या साबार अन्याय ताणें केल्ले तरी तो पातकांत आसलो तरी देव ताका विंचता आनी ताची सूख वळखून घेवन ताची परिस्थिती वळखून घेवन तो पेद्रूक स्विकार करता आपणाचो सांगाती म्हणून आनी एका मिसावांत क्रिस्ताची वळख परगडच्या त्या मिसावांत ते सहभागी जातात आनी पवित्र सभेचो भावार्थ दृढ करूंक ते पावतात. आयच्या शुभवार्तेंत आमी परत पळोवचें ते जावन आसा अनफेर अनीत. देवान आमकां हर एकल्याक ताच्या मिसावाक आपयलां आनी खंडीत जावन आमी पळयलें वेगवेगळ्या वेळार वेगवेगळ्या परिस्थितींत तो धनी वचून कामां करांक तांकां विंचून हाडटा, तांकां आपयता, तांकां आपोवणें दिता. आमच्या जिवनांत आमी हो संदेश घेतलो म्हण जाल्यार देवान आमकांय आपयलां. वेगवेगळ्या परिस्थितींत आमी यू टर्न काण गेला, आमी संदिग्ध परिस्थितींत तावन आमी देवा थंय परत पाटी वचोंक तयार आसां आनी ताच्या शेतांत वावरूंक आमी वय म्हळां. पवित्र स्नाना मुखांत्र ताणें आमकां आपयलां. वेगवेगळ्या सक्रामेंतांत तो आमकां मागता, तो आमकां पवित्र करता आनी ताच्या मिसावाक तो आमकां धाडन आसा. हे मिसाव हांवें खंयच्या अर्थान केला मोगाच्यानो? हे मिसाव हांव खंयच्या अर्थान करनासा. आमची अस्मिताय, आमची आयडेंटिटी क्रिस्त जावन आसा. आमची अस्मिताय, आमची आयडेंटिटी आमी मोलाक काण घेवना. आमी हर एकलीं भावार्थी, आमी हर एकलीं क्रिस्तांवां. आमी क्रिस्त आमची आयडेंटिटी जावन आसा. जर तर आमचे थंय क्रिस्त ना म्हण जाल्यार आमचें अस्तित्व उरना. आनी क्रिस्ताक आमच्या सांगाता दवरून क्रिस्ताक आमच्या सांगाता रावोवचें तें जावन आसा आमचें मिसाव. त्या क्रिस्ताक एकामेका दिवंक आमकां दिल्लें तें आपोवणें. आपया हांव तुमचे सांगाता आसा म्हणलो तो संदेश आयच्या किर्तना मुखांत्र. सोमी आमचे सांगाता आसा, लागींच आसा म्हणलो मेळिल्लो आयच्या वाचपांनी मेळ्ळो संकेत खंयसर आसा त्या सोम्याक सोदून आमी खंय खंय वेता. आमी तें देवाचें आपोवणें सोदून काडन खंय खंय वेता. आज साबार जाणां दैवीक उलो रेतेर मंदिराक डिवायन कॉल त्या देवाच्या आपोवण्याक पाळो दिवन हांगासर आयल्यात आसूंक पुरो. आमी हें आपोवणें सोदून साबार वेळाक साबार तरांचें पैण करता. देव आमकां आपयता आनी आमकां तो दृढ करता, ताच्या मिसावाक धरता. देखून क्रिस्त जावन आसा आमची अस्मिताय, आमची आयडेंटिटी. कोरिंथकारांक बरयल्लें पत्र 2 पत्र अध्याय 8 वळ 9 आमी आयकता. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचें उदारपण तुमी जाणात. तो ग्रेस्त तरी तुमचे खातीर तो दुर्बळ जालो. तो ग्रेस्त तरी, तो देवाचो पूत तरी तो तुमचे खातीर दुर्बळ जालो. कित्याक ताच्या दुर्बळकाये वरवीं ताणें आमकां ग्रेस्त केला. ताच्या दुर्बळकाये वरवीं ताणें आमकां हें जिवीत जियोंक योग्य केलां. ताचे दुर्बळकाये वरवीं ताणें आपणाचो जीव कुर्सार सॅक्रिफीस करून आमकां संतुश्ट करूंक, आमकां आमच्या जिवितांत जैत आपणावंक ताणें आमकां आपयलां. फ्री पास म्हणलो शब्द तुमी आयकला आसूंक पुरो. आमी खंयसर वता आसतना, बसार वता आसतना ह्या दिसांनी बायल मनशांक तिकेट ना. या आमी मुवीक वता आसतना आनी खंयच्याय संदर्भात वता आसतना आमकां फ्री पास मेळ्ळो म्हण जाल्यार आमकां संतोश जाता. आमी तातूंत सहभागी जाता. हें आमकां जिवीत दिल्लें आमच्या मिसावांत वांटेली जाल्ल्या आमकां हर एकल्याक
देवाचें उतर परगट करूंक ताच्या मिसावांत ताच्या शेतांत वावुरल्ल्या आमकां हर एकल्याकी आमकां मजरी एकत जावन आसा. म्हाका चड तुका चड, म्हाका उणें दिलें तुका चड दिलें, त्या मनोभाव सोडून आमी ह्या शेतांत वावुरता आसतना आमकां देवान दिवचें मजुरी एकत, देवान दिवचें बेसांव एकत, तें जावन आसा साल्वासांव. तें जावन आसा साल्वासांव आनी एक फ्री गिफ्ट जावन आसा, आमी मोलाक घेवंक जायना. आनी तेंच संदेश आमच्या वाचपांनी आमकां पळोवंक मेळटा. देखून वी हॅव नॉट पेड एनीथींग फॉर द हेवनली अवॉर्ड. आमकां देवान दिवचें वर्तें तेणें साल्वासांव जावन आसा. मातेवास वांजेल अध्याय 5 वळ 40 आनी 5 वळींत आमी आयकता. वी आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड. आमी देवाचीं भुरगीं. तो आपलो सूर्यो जशें बऱ्यांचेर तशें कोट्यांचेर उदेसो करता आनी बागेवंतपणाचेर आनी पातक्यांचेर पावस वतासो करता. आमी ह्या समाजेंत आमच्या जिवितांत जियेत आसतना सबार फावटी आमी दूर जाता, आमी रागार जाता, आमी मोसरान भरता, आमी निराशी जाता. देव सर्वांचेर एकच प्रमाणे आपली कृपा धाडटा, आपली काकुळत दाखयता. तो काकुळदार देव ताचे थंय भेदभाव ना. कित्याक म्हळ्यार आमी ताची भुरगीं जावन आसा. आमी ताची भुरगीं जावन आसा. तो डिस्क्रिमिनेट करिना, तो खंडीत जावन भेदभाव करिना. हर एकल्याकी आमकां ताच्या बेसांवांनी भरता, ताच्या कुरपेन भरता आनी आमकां ताच्या मिसांवाक आपयता म्हणलो संदेश. सोम्या थंय सदांच आमी संतोषान रावया. सोम्या थंय आमी सदांच संतोषान रावया. तुमचें बोळेपण समेस्त मनशाक कळीत जावं आनी कसलीच कंत हुस्को दवरिनाकात. गरजो या मागण्यान आनी उपकारी मनान देवाक कळीत करा. देव तुमकां समाधान दितलो म्हणली उतरां सांपावल फिलिपी घरांक बरयल्ल्या पत्रांत उल्लेख करून अध्याय 4 वळ 4 ते 7 पर्यंत आमकां आयकूंक मेळटात. देखून आमी ह्या मिसावांत वांटेली जाता आसतना त्या क्रिस्तान बसयल्ल्या ताच्या बेसांवाक आयती जावया. आमी ह्या समाजेंत जियेत आसतना आमी आशेवचें कितें म्हळ्यार आमकां कोण पळयतात, आमी कितें आपणायलां. आमी पयलींगी आमी अकरेचींगी म्हणलें. आमकां हर एकल्याकी ह्या समाजेंत आमच्या कुटुंबांत ह्या इगर्ज मातेंत पयलो स्थान जाय, पयलो स्थान जाय. आनी हो स्थान आमी कसो आपणाव येता म्हणलो संदेश आयच्या वाचपांनी आमकां पळोवंक मेळटा. जो कोण अकरेक आसा, जे कोणाक आमी सोंड घालां, जे कोणाक आमी पयस दवरलां, तांकां देव विंचतलो. आनी हें आमी पळयता पवित्र पुस्तकांत. देवान केल्लीं तीं अजापां, देवान घाल्लीं तीं बेसांवां हर एकल्याक जे कोणाक आमी सोंड घाल्ले, जेंतिलांक सोंड घालिल्लें तांच्या थंय देव दया दाखयता, तांकां कुरपा दिता, तांकां बेसांवांनी भरता. जर तर आमी कोणाकी सोडलां म्हणून जाल्यार खंडीसार थंयसर देव आसतलो. तांकां आमी सांगाता आपण व्हरूंक आमकां देवान ताच्या मिसांवाक आपयलां. वय आमी सड्ड जावन आमच्या जिविता पैणांत पैण करता आसतना आमकां कितले शाबासक्यो मेळ्ळ्यो, आमकां कितले लायक्स मेळ्ळे, आमकां कितलीं जाणां पसंद करतात, आमकां कितलीं जाणां बरीं म्हणटात, तूं सोबीत म्हणटात, तूं उदार म्हणटात. म्हळ्यार त्या नांवा खातीर आमी वावुरता. आमी वावुरता आउटर स्कोर कार्ड म्हणटा. आमच्या जिणयेच्या भायर थावन आमकां कितें मेळटा त्या खातीर आमी आशेवन आसता. केदाळा आमी आमच्या त्या नांवा खातीर आशेतावंगी, त्या कुशे खातीर लब्धतावंगी केदाळा खंडीत जावन आमकां निराशी वांटून आसा, राखोन आसा. केदाळा आमी इन्नर स्कोर कार्ड आमच्या अंतरीक स्कोर कार्डा खातीर वावुरता. आनी अंतरीक स्कोर कार्ड देवाक एकल्याक सोडल्यार दुसरें कोणूच पळोवंक शकचो ना. देखून आमी फाटीं या, आमी यू टर्न काण घेया. आमच्या पयशांच्या हांकारान, आमच्या ग्रेस्त गायेन आमी विंचल्ल्या बेसांत आमकां देवान नांव दिलां. नांव जाय म्हणून आमी 4 दिसां खातीर वावुरता वचोंक पुरो. पूण हर एकल्यांनी फाटीं परतोंक आसा. हिंदेंत भोव आपुरबायेची सांगणी आसा, दुनिया गोल है फिर मिलेंगे.
दुनिया गोल है फिर मिलेंगे आम्ही वसोंक पुरो लांबायेक वसोंक पुरो पूण संसार गोल जावन आसा आमी पाटी परत जायस तो राखोन आसा आमच्या पाटी परतोणे खातीर आमच्या कालतेपणा खातीर केदाळ आमी कालती जाता तेदाळ देव आमकां वर्त करतलो मदर तेरेसा कालतेपणान देवाचे मिसांव स्वीकार करता देव तिका वर्ती करता सांतेरेजाचे ल्हान फूल देवाचे मिसांव तिच्या मोठव्या जिणयेंत ती स्वीकार करता मोगाचो सॅक्रिफिसाचो त्याग ती करता देवाचो मोग ती पिल्यांक दिता आनी देवाच्या हुगलिकेक कारण जाता आमकां तें सापोणे आमी तें आपोणे स्वीकार करया ताच्या मिसांवांत वांटेली जावया ताची काकुळट आपणावया ताणें आमकां आयतें करून दवरलें तें साल्वासांव ती मजुरी या ते नाव तो आमकां दिवन दी आनी ताका आमची आस्मिताय करया ती आस्मिताय आमी दुसऱ्यांक दिवया क्रिस्ताची वळख दुसऱ्यांक दिवया पेल्या थंय क्रिस्ताक पळोवया हाताक हात धरून चलया क्रिस्ताच्या मिसांवांत सक्रीय रितीन वांटेली जावया आमेन उबे रावया त्रिएक देवा थंय आमचो भावार्थ आमी उसारया एकाच देवाक सतमंता सर पदवेदार बाप तो सर्गा आनी पृथ्वीचो दिसत्या आनी ना दिसत्या सर वस्तूंचो रचणार आनी एका सोमयाक जेजू क्रिस्ताक सतमंता देवाचो एकलोच पूत सर्व काळा आदी बापा थावन जल्माला देवा थावन देव उजवाडा थावन उजवाड खऱ्या देवा थावन उपसलो करो देव तो देवा थावन जल्माला ताका रसूंक ना बापाच्या सैमासो ताचे वरवीं सर वस्तू केल्यात आमा मनशां पासत आनी आमचे चडवणे पासत सरकार थावन तो देवलो आणि पवित्र आत्म्या वरवीं ओंकार मरियेचे उदय ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे पासत पोंस पिलाताकाने ताका कुरसार मारलो ताणें कश्ट मरण सोंसले आनी ताका निके पिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जिवंत जालो सरकार चडलो आनी बापाच्या उजव्याक तो बसला जिव्यांची आणि मेल्ल्यांची मुनसिबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो आणि ताचे राजवटीक शेवट आसचो ना आनी पवित्र आत्म्याक सन्मानता ईश्वर आनी जीवदातार तो बापा आनी पुता ताव निप जाला बापा आनी पुता बराबर ताकाय समासर्को नमस्कार आनी महिमा फावो प्रवाद्या वरवीं तो उलयलो एकेच पवित्र कॅथोलिक आनी धर्मदूता वरवीं स्थापलेले देव सभेक सतमंता पातकांच्या बक्षण्या खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जीवनपणाक आनी ससनाच्या जिविताक विश्वासून रावता आमेन आमकां ताच्या मोगान आपयलो देव ताच्या मिसावाक आपयलो देव खंडीत जावन आमची मागणी आयकता आमचे काळजाचे अत्रेक तो आयकूंक आशेता म्हणल्यार त्या भावार्थान बरवशान आमची मागणी ताच्या पांयांतळा दवरया सर्गींच्या बापा भावार्थाची शिकवण संवसाराक परगट करची जबाबदारी घेतिल्ल्या बापा साहेबाचेर बिस्पांचेर धर्मीक भावा भयणीचेर तुजी आशिर्वाद घाल आनी तांकां सुवार्थेची उदार व्यक्ती कर म्हूण मागता तुमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक बापा आमचे मागणे आयक आमच्या राजकीय मुखेल्यांनी आनी तांणी भ्रष्टाचार संडून नितीन आनी विश्वासीपणान लोकांचे उदारगते खातीर वावरूंक आनी बरी योजना कार्यगत करूंक तांकां बरें मोन दी म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक समेस पिडेस्तांक तांची पिडा सोसूंक कृपा दी आनी पिडेस्तांची साखरी करच्या कुटुंबाच्या संध्यांक दाक्तेरांक नर्सांक आनी हेरांक आशिर्वाद आनी बर म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक भुरग्यांनी आनी युवजणांनी तांच्या देखी बरी जिणी मरिपात आदर्श व्यक्ती जावन वाडून येवंक कुटुंबांत आनी समाजेन अलंकार जायशें कर आनी तांकां बरो फुडार लाभय म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक काजरी जोड्यांनी तांच्या बेसान समर्पिती जिणी जिवनच्या मुखांत्र
कुटमान माये मोगान सुशनिकायेन बगसून जियोंक एक देखी बरी कुटाम बांदून हाडूंक आदार दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. एवकरिस्ताच्या मेजा बोवारी एकठांय जाल्ले आमी सर्वांनी एवकरिस्ताच्या बळान आयचे स्वर्तीचो संदेश मुतीन दवरून उदार मनांचे उदार काळीज सोशनिकायची मनशां जायशें आम्हा सर्वांचेर भरपूर आशिर्वाद घाल म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. सर्गींच्या बापा ही सर्व मागणी आमी उसारल्यांत आनी आमच्या काळजाचे अत्रेग आमी तुज्या पांयां तळा समर्पित हांव. तुजी खुशी आमच्या जिवनांत जावं दी. तुझे राज आमचे थंय येवं दी. हे मागणे आमी करता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. Sobondo, takkan sohowai, Papa tuka beteta, Kristaचे कुडी, होवो वाईन बदलून, Papa आमकां दी म्हूण परता, स्वीकार कर Papa, होवो वाईन, सुवेश देवा, दिन वाचताव तुका, उदार पडान तुवें तेणी दिल्या येवका, तेणी सगळी आमची तुका भेटयता, मैपासान ती सगळी स्वीकार कर म्हूण मागता, माया मोगान आमी जियम संवसारांत, बापाला बैदयेन तुजो वादार, तुवान सोहुंदो ताका सोवाय, बापा तुका भेटयता, क्रिस्ताचे कुडीन होवो दोवाय बदलून, बापा आमकां दी म्हूण परता, स्वीकार कर बापा, काळजा आमची कर तूं कणवाळी मोगाळ, करच्यात मोग सर्वांचो कुरपाती सदां काळ, मोगान तुज्या दैवीक काळजांची पेटय, नवी उमेद जिणेन सोम्या आमकां लाभय, माया मोगान आमी जियम संवसारांत, बापाला बैदयेन तुजो वादार. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पद्वेधार देवा बापाक मानता तसलें जावंक म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी अख्खे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्पर आमच्या बापा, तुज्या परजेची देणी प्रसन्न जावन मानून घे. ती बदलून जेजूच्या कुडी रक्ताचो संस्कार आमकां आतां तूं घडोवन दिताय म्हणून आमी बाबरतान सतमंता. तर ह्या संस्काराचो भरपूर फळ आमकां मेळोसो कर म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी सर्वेस्पराक उबारताव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक तीन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पद्वेदारा आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पातकी मनशाची दया करून ताणें अवकारी मरयेतावन जल्म घेतलो. कुर्साचे मरण सोसून
ससनाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जावन ससनाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सर्व दळबारां सांगाती तुझ्या महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. दळबाराचो सर्वेश्वर तूं, सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान. बोल सगी तुका जय, बोल सगी तुका जय, सर्वेश्वराचे नावी येता ताका जय. बोल सगी तुका जय, बोल सगी तुका जय. बाबा करोस तूं पवित्र, तुंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक विचादी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पोवची. तेच परिचयान जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नोव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कराराचें रगत, पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वारवतलें, हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थ सुगुट परगटुया. जेजू मेरो, जेजू जीवन सांगला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगेवन बापा, पीटर पॉल आमच्या गवळे बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरो सुदरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूळट कर, तांकां तुजे जगतील मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पळजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर मागता. हांव कुंवार मरिये देवाचे माये संगाती, भगवान जुसे तिचो पती, भगवान दंडता आनी आज विशेष करून सांपाद्रे पियो आमचो घडणार सार्नोल्ड जॉन्सन, जोसेफ रेनार्डमेस एसवरीचे मार्तीर भाव आनी सर काळी तुका मानवल्यांत सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकांय वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं
त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्रात्म्याच्या एकपणांत सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन. आमच्या सर्गींच्या बापान आमकां बापा म्हणून उलो मारूंक शिकयला आनी तुमी उलो मारशात तर हांव खंडीत जावन तुमच्या मागण्याक उलो दितलो पाळो दितलो म्हणटा तो त्याच बाबार्थान त्याच बरोवशान ताणें शिकयलेले मागणे सांगाता आमी म्हणोवया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सर्वस्काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोबरशान अतिरेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकोळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्य जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दंडुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सभा आसूं. माया मोगाचो एकवटोसो गुर्तू जावन एकामेका शांती आमी वांटून घेवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. आमकां ताची काकोळ तूं दाखोवन ताची दयाळाय दाखोवन आमकां ताच्या मिसावांत वांटेली जावन आमकां ससनाचें सूख बसयता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सुम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फोव ना पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. मुझे के देवते सोमिया तू प्यासेंचे दुर्बळ्या कर्जान म्हज्या तुका स्वागत करचे. रास तुजे आनंदाचे दैविक संतोष दिवचे. फावो जाला म्हाका ते तुजे सवेर आमचे सोम्या तुजे पात येता सदांच तुजे बर बसता. शांतीन प्रीतीन जीवन मोजे सदां जियेता. सोम्या तुजे पात येता सदांच तुजे बर बसता. शांतीन प्रीतीन जीवन मोजे सदां जियेता. मास तुजे मोगान दिल्ले
करता पोषण आमचे पवित्र गते तुझे जाला पिवन बरते जीव दिवचे दायज ते खरे आमचे सोडवणेचे दिला आमकां बापान ते हातेर एक बोटाचे सोम्या तुझे पात येता सदांच तुझे परवसता शांतीन प्रीतीन जीवन मोजे सदांची येता सोम्या तुझे पात येता सदांच तुझे परवसता शांतीन प्रीतीन जीवन मोजे सदांची येता. प्रार्थूया. सर्गींच्या बापा, तुझ्या संस्कारांनी तू आमकां नवो जीव आनी बळ दिताय. आमचे असक्तायेक लागून परतून परतून आमी पडतांव तेन्ना ह्याच बळान तू आमकां दयेन उबार आनी सांबाळ. असो ह्या पवित्र जेवणांत आमकां मेळटा तो सोडवणेचो फळ आमचे चिणयेचे सालींत आमी बगीचो आनी दाखयचो कर. तुझ्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालो. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. तुझो संदेश घेऊन हलतेपणी आम्ही चलताव मुखार. तुझे सोम्या सदा पाकेल जिविताचे वाटेन फुडे चलता. सोम्या तुझो संदेश घेऊन हलतेपणी आम्ही चलताव मुखार. तुझे सोम्या सदा पाकेल जिविताचे वाटे पुढे चलता. तुझी कृत्याने याळून हसून कीर्ती गायता. गीता संगीतान वियोल विज्ञान सर्वेश्वरा तुका वाकणता. तुझी कृत्याने याळून हसून कीर्ती गायता. गीता संगीतान वियोल विज्ञान सर्वेश्वरा तुका वाकणता. मोगाळ पुत्रा सवे अंकवानोरी आशीर्वादी भगवान तुमचे गुरुबाई निवारण आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी.